फाटले 2 महिने गल्फांत गॅर सुरू आसा ते फाटभुंयेचेर जगात इंधनाचे बरेच परिणाम जाल्लो दिश्टी पडटा. भांगरूय वाडले. आता प्रधानमंत्री मोदीचो देशवासियांक उलो. पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मुख्यमंत्री म्हणटा संदेशाची पाळणूक करची. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टरचो मेसेज फॉलो करप हे गरजेचें आसा. आनी जगातली सध्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार इन फ्युचर कितें जातलें आमी आत्तां प्रेडिक्ट करूंक शकना. मजगती स्टेक होल्डरांनी हाचेर प्रतिक्रिया दिल्यात. पेट्रोल आणि पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा ते सबंद जाय तशें अशेंच मेळत रावतले अशें न्हय. ते केन्ना तरी सोंपूंक पावूंक शकता. म्हणजे तांचे म्हणण्याचे प्रमाणे असो अर्थ जायना की तांचे कडेन आमचे कडेन स्टॉक ना असो लोकांक दिवं नाका. आमचे कडेन गोंयांत 15 दिसांचो पेट्रोल डिझल आमकां पावता तितलो स्टॉक आसा. तेन्ना प्रायम मिनिस्टराचो स्टेटमेंट हो शॉर्टेजीक लागून म्हटला असो न्हय. तांणी फक्त एक एडवायस दिला आमकां. So these massive gold imports form a large part of our import bills, and increase in gold price also increases the import cost. So this will have a psychological effect on the buyers as well, particularly jewelry buyers, and for a limited period there can be a pause on jewelry buying. So the direct and indirect effect will be mostly on artisans because it's a huge industry, and it will have a direct and indirect effect on the banking system as well. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.